Vurto sunto sangka asbukta Sumya mandiratya ritana Belitan pitung kainyaw Ukarang kekanditaw Niteng am kankermu peratau Niteng am kankermu Paki sumya hami ai nhau thu chi si kaku tam chi kain tunda ke pahu muno kami sumya tu chi purki boksi tu am chi pati chi Vurto sunto sangka asbuktam Sumya mandirantya likhanam Belidan betung kairyaw Ukarang keganditaw Niteram kankermun perataw Niteram kankermun देव बरोदिस्ती म्हणून मागता मोगाच्या बापानो आणि बहिणीनो बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो गुड मॉर्निंग सकाळी फुडें हांगासर ह्या बाळूक जेजूच्या पुणशेतान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक नोवेन करूंक सांगाता जमल्या वाजता देवा खालतिकायेन अर्घान देवयान दिल्ल्या दिसा खातीर वतरल्या देण्या पासत आमचे संगी आसा बाप जॉन मोंथेरो मीर डिएससींत आपलो वावर करन आसा आमचे संगात मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्याक तशेंच संगात आमच्या आसल्याक आमी फादर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या मिसावाक आमी बरें मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं बापानो आनी भयणीनो आज आमकां आयकूंक मेळटा सर्ग आनी एमकोंडा विशांत आनी आमकां सत्राय दिवन सांगूंक आश येता की पवित्र सभा हेवन एंड हेल इज रियल फायनल आनी इटर्नल आनी हाका वारेसदार तूं आनी हांव खंय जाता म्हणल्यार आमच्या करण्या वयर होंदोन आसा सर्ग ह्या संवसार सर्ग ह्या एमकोंड तिकडे बरदोळे आमचे तंपिया जेजू ह्या संवसारी आयलो तुवें आनी हांवें साल्वासांव जोडचे खातीर तुका आनी म्हाका ससनाचें इनाम मेळचे खातीर आनी थंय जावन आसा ताणेंच बसायिल्लें हांगा तावन सर्गी वेच्या पयलें तें सर्गी एक कूड तुजें आनी म्हजें पूण सावाल आज इतलेंच बाबा आनी भयणी आमच्या करण्या वरवीं आमच्या उतरा वरवीं आमच्या मोसराच्या करण्या वरवीं ह्या सर्गी रासाचे ह्या सर्गी कुडाचे वारेसदार तूं आनी हांव जावंक शकतलें हांव गाय जर संवसार ससनीक हांगासरच आमचें जिवीत म्हूण पातयेवन आमी जियेलां जाल्यार हे सूख चिंतपा खातीर देवाचें बोगसणें मागया केल्ल्या सर पातकांची दूख धरन हे मिसाच्या बलिदानान फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमकां समय आयतीकन सांगत म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध हे अपसूद बगी सदांच संकवार मरीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थन मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन
प्रार्थुया. एक घडीभर मावन रावन जें कितें तें सावून घेवन हांगासर आमी आयल्या भक्तीपणी जेजू बाळकाच्या पांयां तळा दवरया. प्रत्येक रितीन जेंको नेमिसाचें तें सावून दिलां. जल्मा दीस संभ्रमतात आनी वार्षिक दीस संभ्रमतात तांचे पासून मागया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, नेंथ्या निर्मल काळजांचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण होगडायलेल्यांक तुंच तें कनवळायेन परतून दिताय. तर ह्या काळार पाताक चडून नितळ निर्मळ जिणी जियोंक आमकां कृपा दी आनी खुशेन उर्बेवोन बावार्थान गट आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तिरसांवच्या तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां तुजेशीन ओडून व्हर. आमच्या सुमयान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसाप. सरस्पोर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सक्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपले काळीज सर्वेस्परांतावन पयस करता, तो मनीस शिराप पडलेलो जावं. तसलो मनीस अरण्यांतल्या सिलकुटा सारको. बरें आयल्यारी ताचो परिणाम तो बगिना, कित्याक अरण्यान सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिनात, ते खरे भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायिल्ल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतेल्या रुखा सारको. गरमी येतना ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पचवी. सुके दाडीच्या वर्सा ताका पर्वा ना आनी फळ दिल्ल्या बागा तो केदींच रावना. दुसऱ्या सर वस्तू प्रास मनशाचे काळीज कपाटी तें बरें करूंक जायना. ताचो टाव घेवंक कोण शकता? हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालीक आनी करनेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचे उतर हें देवाचे उपकार. सर्वेस्पराचेर भरवसलो भागी. सर्वेस्पराचेर भरवसलो भागी. जो कोण खोट्याची पूत घेवन सला नासता, नश्ट्यांचे वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसानासता. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासो दीस रात ते नियाळता, तो खरोच भागी. सर्वेस्पराचेर भरवसलो भागी. हो वाळट्या वळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी, असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां
सर्वेस्पराचेर भरवसलोलो भागी सर्वेस्पराचेर भरवसलोलो भागी वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया देवाचे उतर ऐकून बोऱ्या आणि उदार काळजान सांभाळतात आणि आपले दिरासाने फळ दितात ती सुभागी वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता जेजून फरिसेवांक सांगले एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो तो पितांबर आनी नाजूक सनी वस्तूर न्हेसतालो आनी सदांनीत फेस्तांकर गम्मत मारतालो ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजार नांवाचो रुवांनी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतालो ग्रेस्त मनशाच्या मेजार थावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यारी खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो सुनी लेगून येवन ताची रुवां लेवताली थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक आब्रामाचे कुशीनीस बसयलो ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो पातळी वळवळ्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस आब्रामाक आनी ताच्या कुशीनीच बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो आनी ताणें बोब मारून म्हळें आब्राहम बापा म्हजी बिरमोत चिंत हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळटां लाजरान आपल्या बोटाची तेमिटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो पुता तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगलें तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें असो उडास कर पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळटाय ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचूंक कोण सोदीत जाल्यारय ताच्यान वचूंक जायना आनी तशेंच तुमचे कुशीतावन आमचे कुशीक कोणायच्यानी उतरून येवंक जायना तो ग्रेस्त मनीस म्हणालो तर बापा लाजराक म्हज्या बापायच्या घरा पुणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परतना म्हाका 5 जण भाव आसात तांणी हे वळवळ्याचे सुवातेर येनाशे तो तांकां सत्राय दिवन पूण अब्राहमान म्हळें तांकां मैजी आनी प्रवादी आसात तांचें तें आयकूं ना अब्राहम बापा म्हणालो तो पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो ताचे सची वसत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले तवळ अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें मैजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकना जाल्यार
मेल्ल्यांतलो कोणीय उठलो जाल्यारय ते सत्मन तेनांत. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. बाबांनो आणि बहिणींनो, ह्याचे शुभ वर्तमान ऐकत असताना आमकां बघता की ग्रेस्त जाल्यार वायट म्हणून, आनी अशें सांगलां की ग्रेस्त जाल्यार एमखोंड. गे पयशे आसल्यार, ग्रेस्त काय आसल्यार, आस्त आसल्यार एमखोंड म्हूण सांगलां की भिरांत दिसता गे. हांगासर सारख्या रितीन आमी नियाळ करूंक गेले जाल्यार बाबांनो आनी भयणींनो आमकां कळीत जाता की हो ग्रेस्त मनीस न्हय मात्र ग्रेस्त जावन नासलो, पूण दुसरें कितेंच ताका पडून नासलें. इंग्लीश ट्रान्सलेशन आमी पळयलें जाल्यार थंयसर पवित्र पुस्तक सांगता पर्पल वस्त्र घालनासलो. पर्पल जेजू कुजू देवाचो राय म्हणून तांणी मान करता आसतना थंयसर ताकाय पर्पल घाल्लें. आनी ह्या पर्पल म्हणल्यार शब्दाक तसोच अर्थ आसा, ह्या कलराक तसोच अर्थ आसा. अशें म्हणटात की हें पर्पल डाय कलर करीचें जाल्यार हें न्हय, हें सादें वस्त्र. राय आनी निश्चय पर्पल डाय करीचें जाल्यार 12,000 दर्यांत आसले स्नेल्स, विशेष रितीचे स्नेल्स यूज करतले एक रायाळ पर्पल क्लॉक तें करीचें जाल्यार. आनी हें सगळ्यांनी न्हेसूंक जायनातलें. व्हडले मनीस कोण म्हूण लेखताले, अंतस्त व्हडली आसली आनी जो कोण स्थान म्हणून व्हडलो आसलो तो न्हेसून वयता आसतना आनी एकलो ताच्या मुखार तितलें बरें वस्त्र न्हेसून नासलो. सिंबल ऑफ रॉयल्टी, सिंबल ऑफ रिचनेस तें जावन आसलें. आनी असले नेसान हो सदांच न्हेसतलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी पयशे पयशे हांगासर एक अधिकार जावंक पावता. मनी बिकम्स पावर. Money becomes power to help people, also to hurt people. हांगासर हेंच आमकां पळोवंक मेळटा. पयशे आमकां आनीकल्याच्या आदाराकी जातात, हे आनीकल्याक दुखोवंकी जातात. आमी केंच्याक वापरता तें गरजेचें हें नियाळ करूंक आमकां आज पवित्र सभा आपोवणें दिता बाबांनो आनी भयणींनो. उपरांत सांगता तो सदांनीत गम्मत मारतालो, फेस्तां करून गम्मत मारतालो. पळया, सदांनीत अप्रूप न्हय, फेस्ताच्या दिसा न्हय, पूण सदांनीत फेस्तां करून गम्मत मारतलो कंटिन्युअसली. त्या देखून आमी नियाळ करूंक जाय. सदांनीत गम्मत करता जाल्यार देवाक वेळ, पेल्याक वेळ खंयसर दिता. आनी विशेष कितें म्हळ्यार ताचें नांव सयत सांगूंक ना, ग्रेस्त मनीस इतलेंच. पूण उपरांत येता आनी एकलो, तो जावन आसा तो लाजरस. ताचें नांव सांगलां, कोण म्हूण कळीत केलां, ताका नांवान पवित्र पुस्तक वळखून सांगता. लाजरस ताचें नांव, दुबळो मनीस तो. आनी हांगासर पळया, लाजर नांवाचो रुवांनी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतलो. ताच्या बागला देगेर कंप्लीट रुवांनी भरिल्लो तो मनीस ताच्या बागलार येवन पडतलो. बाबा एक घडी बरें आमी चिंतया, ह्या हो मनीस ग्रेस्त कायेन कुसता. सगळें जायतें आसा ताचे कडेन. आनी हांगासर रुवांनी भरलेलो एकलो पिडेस्त मनीस, दुबळ्यांतलो दुबळो मनीस पडला. येवन बसला म्हूण थंय सांगना, थंयसर पडतालो. आनी तो चिंतलो मेजा वयले कितें कुडके मनी पडिल्ले आसा जाल्यार ते मनी खावन पोट भरतलो म्हणून. मेजा वयले कुडके म्हणटा नासतना आनी एक गडीतच उडास येता आमकां. जेजून त्या स्त्रीयेक सांगलें, सुने सुमेत कुडके खावंक योग्य न्हय. आनी असले कुडके सदांनीत पडटले, सदांनीत फेस्त करता आसतना त्या मेजात हांवन पडटले, ते मनी खाया म्हूण
हो दुबळो मनीस हो लाजरस चिंतलो पूण ताचे तावन तें जायना. ती गान ह्या पिडेस्त मनशाचे कश्ट तो सारको नातलो कुडीन हें कांय त्या ग्रेस्त मनशाक दोशिना बाबा आनी भयणी, कांयच ताका दोशिना. ताचे इतल्या गम्माता मारन आसा. तो कांय म्हणटा कोण ना हांगा थावन पयस वच, तेन्ना तो दुबळो म्हणटा कोण ना दया कर म्हाका इल्लो मनी कुमोग कर, इल्ली कुमोग कर, पडले कुडके म्हणी दी साहिबा. पूण हो ग्रेस कायेन ह्या अहंकारान इतलो भरलो की तें कांयच ताका दिसना. दुसरो उपादेस पयल्या सो मोग कर हें विसरन पडलो अशें बगता. आनी हांगासर पळया हो लाजरस हेल्पलेस, कांयच करूंक जायना ताच्यान. सदां नीत दूख, तित बेसराय, तेत कश्ट, तीच पिडा. मागता मागता म्हाका आदार दी, म्हाका कुमोग कर, पूण ताच्या दोळ्यांक दिसना. आमचे पैकी आसूंक पुरो बाबा आनी भयणी, त्याच कश्टांत आमी सदां न्हीत आसा, त्यात बेसरायन सदां न्हीत आसा. आमी मागता कोणी म्हणी आमकां आदाराक येवं दी, कोणी म्हणी आमच्या उपकाराक येवं दी, पूण आमकां अशें भोगता की कोणूच ना. पूण उपरांत पळया थंयसर सुनी लेगून हाचे लागीं येवन हाची रुवां लेवंतात. सुनी येवन ह्या मनशा लागीं येवन हाची रुवां, हाचे गाय लेवतात. म्हाका चिंतूंक आयलें केन्ना सुनी ह्या पेटे एकामेका सगळें करतात, मारून पडटात. पळया गाय जातना आनी एक पेटो थोडो पेटी येवन गाय लेवंता. त्या पेट्यांक सयत आनी एका पेट्या वयर हुस्को आसा जाल्यार मनशांक आनी एका मनशा वयर हुस्को कित्याक येना? एक कश्टोन आसा मनीस जावं पुरो हांव यासक जावन तुमी लायक जावन आमच्या दोळ्यान दिसता आमचो शेजारी या आमच्या सुवाडी आसो या जायत्यान आमकां सांगिल्लें आसा अशें अशें कश्टोन आसा. आनी आमी देवान थोडे मनी दिलां जाल्यार मोग जावं पुरो. तो मोग आमचे थंय आसा जाल्यार तो मोग आमी हेरांक दिवंक सुकता कित्याक? जर सुन्यांक तो बरो गूण आसा बाबानो आनी भयणीनो, ह्या ग्रेस्त मनशाक ना. सुने लागीं येता, ग्रेस्त मनीस लागीं येना. कसलो अहंकार थंयसर आमी समजून घेवंक जाय. आमी सगळ्यांनी बाबा आनी भयणो ती बिरमोत तर मनजातीक आसा जाल्यार मनशांची बिरमोत खंय गेल्या? मरण बाबा आनी भयणी आमकां कळीत आसा. कोविड उपरांत आमकां कळीत आसा. आतां जाता त्या झुजा वरवीं कळीत आसा. ग्रेस्त मनीस म्हूण तफावत दाखयना, दुबळो म्हणून बेगीन सापून व्हरना. या शिकपी मनीस अशिकपी मनीस म्हणून खंडीत जावन मोर्या दिवंक वचना. मरण येता आसतना सगळ्यांक येता, खरी एकल्याक येता. ग्रेस्त म्हणून थोडे दीस चड राव म्हूण दिना, या दुबळो म्हणून आनी थोडे दीस राव म्हणून कांय तफावत ना. घडयेन येता. आमच्या खिनांनी आमच्या दोळ्या मुखार गेल्ले आमी पळयलां बाबा आनी भयणी. पूण हांगासर एक पळोवंक मेळटा थंयसर जेजू थंय मोरच्या मनशांक एक विशेश मर्याद आसा. थंयसर पळया भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्राहमाचे कुशीनच बसयलो. कोणे वेलें? कोणे वेलें ताका? भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक बसयलो. कोणे वेलें? आयकोनांगी कोणे वेलें? येते म्हजे परतून वाचता. भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून कोणे वेलें? देवदूतांनी वेलें. ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पळया देवा थंय मेल्ल्याक, क्रिस्ता थंय मेल्ल्याक मान आसा, मर्याद आसा. जो कोण अहंकारान मेला ताका ती मर्याद सयत ना. हे एक आमी पळयचें. हांगासर बरें वाक्य है. भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हेलो, सर्गी व्हेलो, अब्राहमाच्या
बगलेक वचून ताका बसयलो. पळया तो मान बाबा आनी भयणी, आमचें सगळें जिवीत ह्या एका दिसा खातीर, ह्या एका घडये खातीर हे आमी समजून घेवंक जाय. कित्याक जें कितें वावर करना साव, जायते कश्ट आमी सोसून आसाव, दुखां गळयताव, कुटुंबान बऱ्या भाशेन जियोंक सगळी कळमीत नासतना सगळो वावर आमी करना साव एकाच कारणा खातीर कुटुंबान संतोष आनी सर्गी एक दीस आमचें जिणें शाश्वीत जावचे खातीर. आनी जरी हें सारक्या रितीन आमी करता, उगडास दवरया, हांव मेलो आनी देवदूतांनी म्हाका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्रामाच्या कुशीनच बसयलो. हें वाक्य आज आमचें जावंक जाय. हांव मेलो आनी पुरलें न्हय, हांव मेलो आनी म्हाका देवदूतांनी सर्गी व्हेलो. हें भाग आमचें क्रिस्तवांचें, आमकां हें जाय. त्या खातीर आमी वावर करूंक जाय बाबा आनी भयणी. संवसारी आमी पळोवंक गेल्या जाल्यार कितें गरजेचें न्हय, सर्गी गरजेचें. जें कितें संवसारी गरजेचें म्हण तो ग्रेस्त मनीस चिंता, तें संवसारी गरजेचें जायना. ते उपरांत सारक्या रितीन अब्राम सांगता, तुवें कितें चिंतलें तें गरजेचें न्हय. हांगा सर्गींची वित जी जय जाल्यार तुका जाय तें सगळें मेळ्ळां संवसारांत, पूण त्या दुबळ्याक कांयच मेळोवना. तुजे कडेन आसलें, जें कितें तुका मेळिल्लें तें तुका दिवंक जातें, तें तुवें दिवंक नाय. एकामेकाचो मोग करूं नाय. देखून देव अखरेक तुका आनी म्हाका एक सवाल विचारता ह्या प्राचीन काळार आमी नियाळूंक बाबा आनी भयणी. जें कितें तुका हांवें दिल्लें म्हज्या पुता म्हज्या दुवे, तें तुवें हेरांक दिलां काय? कितेंय तें जावंक पुरो, कितलें बरेंपण आमचें थंय आसा. हांव केवल पयशा विशयांत उलयना. जायती कुमो करूं आमच्यान जाता, मोग दिवंक जाता, बोक्सांनी दिवंक जाता. हें बरेंपण देवातावन हांवें जोडून घेतलें, हेरांक दिवंक हांव सकलांगी या ना. तुवें आनी हांवें हें समजून घेवंक जाय. तेच देखून बाबा आनी भयणी, अखरेक पळया थंयसर तो म्हणटा, हांव मात न्हय अब्राम, म्हजे बावी आसात 5 जण आनी तेय तशेंच जियेतात. म्हाका नाका की तांणी ह्या उज्यांत येवन लासचें, ससनाक मरचें. म्हाका तें नाका. म्हाका तांचो हुस्को दिसता. कोणी मेल्ल्यांतले गेल्यार साक्ष दितीत जाल्यार खंडीत जावन ते बरें जातले आनी थंयसर जाप ताका मेळटा. ना, प्रवादी आसात, पवित्र पुस्तक आसा, सगळें आसा. आनी तांकां कशें जियेसय म्हणून जानवाय समेत दिवचे मनीस आसात. जर तांकां आयकना जाल्यार कोणेंच तांकां चेंज करूंक जायना. तर म्हाका आनी तुका एकच आपोवन हें बाबा आनी भयणी, जेजू आमकां एक उपादेश दिता, वसा सगळ्या संवसाराक वसा आनी देव मोग म्हणून पसार करा. आनी हें करणच आसात. देवाचें उतर परगट जावनूच आसा. हें आयकोनी जर तूं आनी हांव बदलूंक शकना जाल्यार अखरेक एक थेंब्या खातीर आमी कश्ट जैगी, ससनाच्या उज्यांत आमी लास जैगी म्हणल्यार सवाल प्राजीत काळार आज आमकां नियाळूंक. उडास दवरया. सर्गींचें कूड तुजें आनी म्हजें, तें होगडावचें नाका. आमेन. सुम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिलें तुवें ओपून दिता सर्वच म्हजें ह्या उड्या वायनाचो वेळ घे तूं सोम्या काळीज म्हजें खाते बोळे ते तुक कातय ताचे सारखे तुझे मोगान तुझ्या दिवते घे सोम्या
संगीतात सर्वस्वचे या उभ्या वैनासुवे. भावांनो आनी भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. कनवळ्या बापा, ह्या बलिदाना वरवीं आमचे दनवनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाचें आमचें भायलें प्राजिताचें आचरण भितरल्यान आमच्या आत्म्याक फळादीक जावं हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. जय सोवे आसूं. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशी आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दामून दवरता अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतले. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां सुवणे करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमच्या सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामे ताकाचे उंचगी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयांची सुक्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परीन चेफान सतस्ताने खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वाडोवतलें. हें म्हज्या वगडासाक करात. बावडता सोगुट परगटुया. सुमियाचे जेजू तुझे मोर आमी समारंभा. तुझे पुन्हा जीवन पुनामी परगटा. तुझ्या येण्या आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमकां सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पुऱ्या अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या गवळी बापा, भगवंत बापा
आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळेक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माये संगती भगवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयान शिकयले मागणे आमकां मोगाचे मागणे ते भक्तीपणे ह्या वेळा सगळी आमी सांगता एका थाळ्यान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां थाळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां नेवा. सर्वेस्परा सर वायटांतली अनवरांतली पिडेशिरींतली कोट्या सक्तींतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे ने बरवशान त्रेकतलांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. विचारा चोरती पदवनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुमया पूण तुजे पवित्र सभेच्या खंड बाबडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची. देवाची शिडये देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां. पळया हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी. आम्हा हरी एकल्यांक आमची पातखां पुसून सर्गींचे रास बसयता तो. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हरी एकली सुभागी. सुमयातून तुमची म्हाका फोना. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jésus मोगाळ, जेजू दयाळ, मुझे येवंक आशेता. स्वागत तुका काळजान म्हज्या, आत्म्याक तुज्या दी करता. तुकाच म्हाका धोपून दिता आत्मीक
सासणीची वेळ म्हाका लागून खुर्साची वर गेलो अकमास सून जीवन तुकाच पेटून दिलो तुझे कुशीन केलो बापा तुझे काल जालो तुझे कुशीन त्याग केलो बापा तुझे काल जालो जेजू मोगाळ जेजू दयाळ मुझे दैवाची दाय स्वागत तुका काळजांत तुझा अंगात तुझ्या ती कृपा तुकाच म्हाका जोपून दितात वचपी काम जाता प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या बलिदानात आणि जेवणात आम्ही वांटो घेतला तासो फळ आमचे चिन्येन तूं रासो कर आणि बऱ्या करण्याने अधिक थेर जावं दी हे आम्ही मागता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्तावर वे आमेन. दयकन बसात. आयच्या मिसाक सहा पेटवणी केले याचाक सावन आसात बाप जॉन मोंतेरो तुमकां जेजू बाळकाची सर आशिर्वादा आनी तशेंच तुमच्या मिसावांत सरू सयत आमी मागता. मोगाचे न्हू हांगासर एप्रिलाची 2 आनी 3 तारीखेर कोंकणी भाशेंत एक रेतीर आमी आसा केल्या. ही रेतीर सकाळी 9 वरां प्रारंभ जावन सांजेर 5 वरां अखेर जातली. ही रेतीर बँड्रा तावन थोडे यासाक आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश बँड्रा ही रेतीर चलून व्हरतले. ही रेतीर सोनवार आनी आयतारा आसतली. सोनवारा राजेचो दीस आनी आयतारा हे रजा आसा. वर्त्या संख्यान येवन करिस्माच्या वेळाची थोडो वेळ थोडे दीस बागेंतपणी करसिया आनी तशेंच देवाच्या कुरपेचे वळख आनी तशेंच कुरप आमी जोडून घेवया. बागेवंत हप्त्यांत हांगासर 40 वरांचे आराधन चलोवची जायत्या वर्सांतून आमी चलोवन आसा. ह्या वर्सा एप्रिलाची 11 तारीख बागेवंत हप्त्याचो सोमार सकाळी 5 वरार आराधन प्रारंभ जातले. मंगळारा राती एप्रिलाची 12 तारीख मंगळारा राती 10 वरार हे 40 वरांचे आराधन अखेर जातलें. तुमकां वेळ आनी संदर्भ मेळ्ळ्या रितीर ह्या 40 वरांच्या आराधनांत पात्र घेवन जेजू क्रिस्ताक आराधन करूंक एक वर्तो अवकाश आम्हा सर्वांक आसा. हाजो सदुपयोग आमी सर्वांनी घेवचो. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे मिस्तार आशिर्वादा सरू बी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमच्या सोवे आसूं आणि सर्ववेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुका प्रागच्या बाळकाचे जुचे नवे मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन येलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो.
पिरागून कन दैवीक वयस म्हणले नाव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेसू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसो जेसू बाळूक म्हणटा कितलो चड तो म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता विविध गरजो घेवन विनोवण्यो त्या सवांक घेवन हांगासर दिंबेर आसा आमी बाबा आनी भयणी आमकां कळीत आसा आमी हर एकली एक ना एक रितीन कश्टोन आसांव बेसारायन आसांव ना समाधानीन आसांव ना बोगसाण्यान आसांव तर जें कितें आमी मागोवंक आयल्या भक्तीपणी जेजू बाळकाच्या पांयां तळा बावार्थाच्या गुंडायेन तें आमचें तें सावन दवरया जेजू बाळूक आमचें मागणें आयकता कित्याक जायत्यांक ताणें बरें केलां अजापी अशें जायत्या जणांच्या जिवितांत उजवाड फांकयला तर आमचीय मागणी आयकता म्हणल्यार खऱ्या बावार्थान सगळी आमची मागणी ताच्या पांयां तळा दवरून सांगाता म्हणया ई बगेवून जेजू बाळका तुजी सर पदवी अशा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कल्लो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दये नायक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक शिकाव तशें आमची नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचें मागणें परत एक पोटी आमची सगळी मागणी जेजू बाळकाच्या पांयां तळा दवरतना विशेष रितीन मागया आमच्या देशांत कितें घडोवन आसा आमच्या राज्यांत कितें घडोवन आसा आमकां कळीत आसा ह्या राज्यांत आमच्या शांत समाधान वस्ती करून दी म्हूण मागया आमची भुरगीं बऱ्या भशेन इस्कोलाक वचून शिकोवंक जाय अशी सर्व बऱ्यो वाटो उक्त्यो जावं दी ह्या तोड्या मनशांची काळजां मनां नितळ देव करून दी म्हूण प्रत्येक रितीन ह्या वेळार मागया त्याच वेळार अंतरराष्ट्रीय रितीन कितें सगळीं झगडीं जावन आसात झूज जावन आसाण्याचे वरवीं सगळ्या संवसार भर लोक कश्टोन आसा हाचे पासत मागया जे राय ह्या जे वडील झूज मांडटात ते समजून घेवन दी लोकांचे कश्ट कितले जण मरून आसात कितलीं जाणां भुरगीं आवय बापाय कुटुंबाच्या होगडोन आसात सगळी दूख तांकां समजून दी म्हूण प्रत्येक रितीन ह्या वेळार मागया विविध पिढीन कश्टून आसात आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां पासून मागया आमची वडिलां जायतीं जाणां पिडेन आसात कश्टोन आसात प्रायवंत आसात नांव नातल्या पिढे वरवीं जायतीं जाणां कश्टोन आसात विविध संकश्टांनी सांपडलेल्या जावंक पुरो रिणांत लोन खानगून कसतल्यांक जावंक पुरो सांबाळ नासतना काम नासतना ह्या सैरीक नासतना भुरगीं नासतना कश्टोन आसात त्या सगळ्या आमच्या भावां भयणी पासून संवसारभर तांचे पासून आमी मागया कितें गरजेचें तो सुजे सुबाळोक हर एका कुटुंबाच्या सांद्याक फावो करून दी मागणी आयकून दी म्हूण
खतखत्या उर्बेन सांगाता मागया ही अचपंचाचे सुबाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एक काकुळतेची देस्त घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले बिरमतीन बरले मोवाळ काडलीस आमची मागणी स्वीकार सुंदी आनी इतल्या अत्रेखान मागची कृपा आमकां दिवंदी काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोगांनी बुसावन आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदांच सर्वता आमेन. बळका जेजून आमच्या जिवितांत जायते उपकार केल्यात आमी जो वेळ हांगासर करसिता तो निर्फळ जावना दिसान दीस आमकां बरें मेळ्ळां कुटुंबांत बरें जालां हांगासर वस्ती करना सत्य याजक तांचे पासोती देवाक आमी अर्घां दिवया जायतो मिसांव वावरते करनासात तांच्या फुडारा पासोती मागया आनी प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबांत भुरगीं बाळां देवान दिल्यान काम दिलां शेजार आसात सगळो लोक आमकां सदां न्हीद मेठा मेठांनी मोग करचो मेळटा ह्या सर्व लोकां खातीर देवाक अर्घां दिवन ओतल्या सर्व देण्या खातीर आमच्या मान बागावन सांगाता म्हणया ए भोव उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दय केले दोड उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन स्वयं सुदैव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेंनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपांच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळना ती दैवीक मजो सोडून दीत सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सुमियाचो आशीर्वाद घेवया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेंची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. जेजू बाळका तुजे समोर आज भक्ती येता तुवें केल्ले सर्व बरेपण आमी नियाळटा क्रिस्तूक बेसाराय काळजांतली मुसार सांगता दया कर आमी परता मनशा पोंडान वाडूंक तुजे पराभव सालीन बोली मनाच्या तूं आमकां कर बाबात परवशान मोगामाय पासान जियोक आमकां तूं उर्बेस कर मनशा पोंडान वाडूंक तुजे बराबर सालीन बोली मनाच्या तूं आमकां कर बाबात परवशान मोगामाय पासान जियोक आमकां तूं उर्बेस कर मुखार पुत्रा सोबे हांव क्वाद बरी आशीर्वाद दी आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानातले बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे